ही परिस्थिती एकंदर जर पळयली जाल्यार खरेंच मनांतल्यान दुख्ख दिसलें की आमी खरेंच गोंयान आसा काय बिहारान आसा काय म्हणून. सरकार म्हणटा आपूण संवेदनशील सरकार म्हणून, तांकां प्रत्येक लोकांचें पडलेलें आसा. पूण एकंदरीत आयज ही परिस्थिती 8व्या दिसा हें उपोशण जें चल्लां स्पोर्ट्साच्या ह्या वर्कराचें, तें जर पळयत जाल्यार सरकार पक्षाचो एकटोय मनीस हांगासर येवंक ना. Today we have come here to support the people from the sports department, double part-time teachers, homeopathy doctors, बाकीचे पॅरा टीचर्स. हातून सगळ्या हातून पळयलें जाल्यार सरकारान जी भुमिका केल्या एक कळटा की सरकार गरीब लोकांच्या आणि साधारण मनशाच्या हितान ना. इफ ऑर्डिनन्स कॅन बी रेज्ड ऑन अ कोकोनट ट्री, a cabinet decision could have been enough to regularize all these people. Advertisement of post was not required. बऱ्या अर्थान घेतलें जाल्यार सुरळीत प्रमाणे जावनी. एकटोय तांचो हांगा येवना तांकां कळटा ते हाव इनसेन्सिटीव दे बिकम. भूख हडताल चालू आसा, 8वो दीस आसा आनी एकटो मनीस समज मंत्री आनी रुलिंगाचो येना जाल्यार आय डोंट नो वेदर दे आर इन द फ्लोटिंग कजिनो विच इज कम अप एट रिवर फ्लोटेल. फ्लोटेलान एखादी घाले जाल्यार म्हाका खबर ना. सो ताज्या खातीर सरकारा कडेन बऱ्या भशेन मागणी करतले, नाल्यार फुडले वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. आय थिंक वी वील सीट विथ दीस पीपल, अजीत एंड टीम, एंड वी वील नीड टू लूक एट द अदर पार्ट ऑफ इट. कोणी कितें करा, कॉमन मनीस कितेंय म्हणा, आमी ताका लक्षूच दिवचें ना, आपणाक जाय तेच करतले अशें जे हांगासर सरकारान आज जे धोरण धरला ताजो आमी धिक्कार करता. आमी ह्या सगळ्या महिला काँग्रेस तर्फे आमचो ह्या लोकांक सपोर्ट आसतलो. आतां आमचो सपोर्ट आसतलो म्हणून जायना, कारण आज 8वो दीस आसा, ती उपाशी आसा. तेन्ना बेगीन 1-2 दिवसां भितर गव्हर्मेंटान ताजेर डिसिजन घेवपाची खूब गरज आसा. अरे यांचे पयलीं पळया मरे साहेबा, हांकां भायर पोटाचे मारले दी तांकां पळया. आतां चीफ मिनिस्टरान कशें केलां आनी कितें करून केलें तें आमी न्हय. पूण म्हाका आयज दूख दिसता ह्या आमची भावांची भावांची आनी भयणांची, तेंचें कितें करा. आपलें काम स्वताच आपलें काम फाटीं दवरपा जाय आनी दुसऱ्याचें काम पयलीं करूं जाय. ताका म्हणटा एक रियल सोशल वर्कर. आनी रियल मनीस काळजान पयलें दुखपा जाय, आपली फॅमिलीच दुखप ना. पयलें दुसऱ्याचें दूख पयलीं चोवपा जाय, तेन्ना तो मनीस सारको. म्हाका अशें दिसता की तेंचो विशय खंय तरी ताका सरकारा कडसून राजकीय हें दिलो, पॉलिटिकल एक पॅकींग दिलें वयतलें. आनी ताका लागून शेवटी कितें आसा, तेंच्यांनी जो निर्णय घेता तितून आमी एक गोंयकार आनी एक पक्षाचो नेतो म्हणून सहभागी जातलो तितून भितर. Over here, the sad part is that our present government, okay, has totally no concern for human life. In Goa or anywhere in India, okay, there is no thing at all. There is no value for human life. Okay, where our people are literally coming with their personal problems to complaining about their own daily, their daily earnings. It is the right of for them to earn, and our government is not supporting them at all when it comes to these kind of matters. See, our course of action, we are going to be looking at this purely as a human rights violation. Okay, and we are definitely going to take up this matter in the highest manner, where we are going to be contacting our seniors in Delhi, and from Delhi we are going to make sure that at least it should be we should involve either the High Court or the Supreme Court in this matter. Okay, when it comes to such conditions where women are exploited over here, okay, where there is no security, there is no toilet facilities, When you are going? When you are taking? on immediate basis. Immediate means when? Tomorrow? Immediate, yes, definitely from tomorrow itself.